लिंक पडला काल पडलो पयरू पडले म्हणटात ते हे कशें आहा ह्या सगळ्या गजाली संदर्भात आसा न्ही हांव जेन्ना सभापती म्हणून चार्ज घेतकच म्हणजे तशें पळयल्यार खूब काम आसा आमकां म्हणजे बऱ्याच वर्सांचो जो मेंटेनन्स आसा न्ही तो ज्या तरेन जावपाक जास्त जालो ना त्यामुळे हांवें ताबो घेना फुडें सगळें इन्स्पेक्शन करून आसा की ताजें इमिडिएटाचें एस्टिमेट करप ताजें वर्क सुरवात जावपाचें म्हणजे प्रयत्न सुरू केल्ले आसा आनी सर कांय गजाली आसा आनी 1-2 म्हयने सुद्दां कांय असेंब्ली म्हणून थोडेशें काम उरिल्लें आसा त्यामुळे बारीक सारीक ज्यो घटना आसा की फॉल सिलींग पडप जे आसा ह्यो अंडर रिपेर आमच्या लक्षांत आयल्यो गजाली आसा आनी त्यामुळे त्यो तात्काळ जे आसा ताजे दुरुस्ती करता. पण सर त्याचे रिन्युवेशन हल्लीच झाले न्ही आणि त्यांचा आरोप असा की फक्त आमच्या ऑपोजिशनाचेच कित्याक म्हणजे कांयच मेंटेनन्सच ना ना म्हणटा ना मेंटेनन्स अपोजिशनचे अशें न्ही बऱ्याचशा बघा पयलीं जर जायत न्ही म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात जे आसा न्ही ह्या बिल्डिंगेचें रिनोवेशनाची गरज आसा मागीर ताका आमी आत्ता पर्यंत जे आसा न्ही सगळं खऱ्या अर्थान जर काम करता जाल्यार एक 10 कोटीची गरज आसा की तुम्ही ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शनां दिल्या म्हटलें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्या ताजें एस्टिमेट चालू आसा सगळी गजाली त्यामुळे ऑपोजिशने आपल्याच टॉपीक रिनोवेशन करूं ना अशें म्हणपाक कारण बिल्डींग म्हजी आसा की आमची आसा सरकाराची आसा सर पण आता तुम्ही हांगा प्रश्न आसा ऑपोजिशन आनी सत्ताधारी हांगा प्रश्न ना सर तुम्ही पण सध्या अपोजिशन लिडरच ना न्ही सर कितें म्हणटा अपोजिशन लिडरच ना न्ही अपोजिशन लिडर अपोजिशन टीम आसा न्ही सर आता पण हे जे रिस्टोर करता आसतना तुम्ही त्यांना परत न्यू ऑफिसांय घालतले की थोड्या आमदारांक सिटींग अरेंजमेंट खंय जागा आसता पळयता आमी तेवूय तितून ती एड ऑन नीड आसा आज करपाक गरज आसा